बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे कृपेन बोललो दीस तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार. आयचो आमचो विशय सोम्याचेर बावाड तेवता. हेब्रावाचे चिटेन आवेसफोर 11 वोळ 6 आमकां सांगता बावडता विरेन कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण बावाड दवरूंक जाय. बावार्थ आमकां देवाचें देणें. आमच्या फाटल्या जिवितांत आमकां कितलें कशें आनी कित्याक सोंसूंक पडटा तें देव जाणा. आमच्या जिवितांत दूख येवन कितलीं दोळ्यांतल्यान दुखां गळून पडल्यान तीं देवाक खबर आसा. आनी आतां कितले कोश्टवतां तेवूय देवाक खबर आसा. तर आमचें जिवीत आनी जिविताचे सौर भाग ताच्या पांयां तळा दवरुया आनी आमचे जिणेक नवी नदर नवी दिशा फावो कर म्हूण भावार्थान जेजू लागीं मागुया. जेन्ना जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो तेन्ना जेजूचे शिसांचो भावार्थ हाल्लो आनी धरलो. तांचेर भिरांत आयली तेन्ना जेजून तांचेर पवित्र आत्मो पाठयलो आनी तांकां गोठायेन बोल्ले. ह्याच पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया, गीत गावुया. धाड पवित्र आत्मो. जेजू धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो मोचेर. जेजू धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो मोचेर. आत्म्याये तुझ मंदिरान, आत्म्याये आमच्या काळजान, आत्म्याये तूं जाय आमकां, आत्म्याये हांगा हांव आसा. जेजू धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो मोचेर. जेजू धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो मोचेर. जेजू तुज्याच व्हडा मोगान आनी कुरपेन तुवें आमकां एकठायल्या देखून आमी तुका वाखाणटाव. तूं सरकार संवसाराचो दोनी म्हूण भावार्थान आमी मानून घेता. आमचे सोड जिवीत घेवन
आमी तुजे सामकार येता आनी व्हडा भोक्तीन आनी ल्हानविकायेन आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. मार्कूचें शिव वर्तमान 4 वोळ 30 आनी 5 ते 40. तेन्ना एक व्हड वादळ मोठ जालें आनी होडें उदकान बरोसोर लारां होड्याचेर फुट्टालीं आनी जेजू वेरेशी उशाचेर न्हिदलोलो. ताचे शीस ताका उठोवन म्हणटात, गुरुजी आमी बुडटाव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाळ केली आनी दोर्याक म्हणलें, तोंड गुपचीप राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड तोंडाय जाली. जेजू आमचे जिवितान कांयच सारकें जायना. घोराब्यांत सुसेग ना, वावराक आळकोडी. आमचे इश्ट आमकां समजोनात. आमच्या वावरान कसलोच इश्ट मेळोनासो दिसता. आमी सारकेच निराशी जाल्या. आनी असल्या वेळार तूं न्हिदलाय कसो आमकां दिसता. आमचेर आयलोलीं मोडां तोंडावूंक तूं हात लेगून घालिनाय. आमचो बावाट हालता आनी धोलता. तेन्ना जेजू आमकां म्हणटा, तूं कित्याक पिरगोताय? उण्या बावार्थाच्या मनशा म्हज्या मोगा विशीं कित्याक दुबावताय? तुजे दोळे म्हजेर आसतीत जाल्यार केदीं मोडां आयल्यार तूं बुडचो नाय. पूण लारांक पळोवून भियेशी आनी म्हजी वयली नदर काडली जाल्यार बुडोंक लागतलोय. तरूय आसतना हांव तुका हात दिवून वयर काडटलो. सोम्या जेजू, आमी आपलेपणान आनी उण्या बावाटाक लागून आमचेर वायट येता तेन्ना आमी हाका ताका आनी तुजो लेगून गुन्यांव करता आनी आमी बुडोंक पावता. आमकां बोगोस. गीत गावुया. I-22, page 129. पाप्या तू रे निर्भागी तू पाप
na sanshi sasna cha sasna papia em konant paushi Donaning greskai papia hangas dovoshi Tujo kunyo givun papia zotekre bhavishi Hanga pap tun dabla toite vukte zai Deva gelo papia tujere podon Soitan noire papia dusman re tuzom Em koda zashi papia gulam re tatso Deva ruchila papia sorga jasuka Kityak tu vetai papia sasna chaduka सिराकाच्या पुस्तकान आवेसफोर 51 वोळ 1 सर्वेस्परा राया मोज्या हांव तुका दिनवासतां देवा मोज्या सर्वोंडारा हांव तुका वाकांटां तुज्या नांवाक आर्कां दितां मोगाळ जेसू आमी खुशाल आसा आमच्या जिवितान आमकां खूब येश मेवला म्हज्या घराब्यान सगळें बरी भाशेन चलता म्हाका बरी नोकरी आसा आनी वेता थंय लोक म्हाका वाकांटा जावं पोवीस सोबेन जावं समाजान हांव जायतें बरें करतां तेन्ना जेजू म्हणटा खुशाल जा आनी तूं बरें करताय तें सगळें म्हज्या बापाचें एक देणें म्हूण जाणो जा तूं बरें करताय तेन्ना तूं कोणाकूच उपकार करिना पूण तुजो कायदो पाळटा ही उतरां मनान दवर चालतो बेश्टो चाकोर हांव करूंक जाय आसलें तें हांवें केलें सोम्या जेसू हांव दुसऱ्या सोबें बरेंपण करतां तेन्ना हांव गोरवान भरतां तुका आर्कां दिवूंक विसरतां चालतो बेश्टो चाकोर हांव करूंक जाय आसलें तें हांवें केलें ही तुजी उतरां सदांच मनान दवरून तुका आर्कां दितलो आनी सदांच तुका वाकाणटलो जेजूक वाकाणूंक गीत गावुया सोमलें हांव तुका वाकाणू सोमलें हांव तुका वाकाणू उर्बेन गीत गावू बरें तें तुका दिवू सगळीं जीण भेटूंक
वेकाळ श्राद्धांव दी तुझी शक्ती कृपा म्हणून सदां काळ तुका शक्ती कृपा म्हणून सदां काळ तुका समल्या तुका दीन वासूं मोहिमा तुका दिवं सगळेंच तुका समर्पूं काळजाई भेटूं आदार आमकां दिवं तुका आमचो मोग बापा म्हणून काळजांत तुका आदार आमकां दिवं तुका आमचो मोग बापा म्हणून काळजांत तुका स्तोत्र 119 वोळ 11 तुझे उतर हांव काळजांत बाळगून दवरतां हेंच देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावुया धर्मदुतांचो इतिहास 16 वोळ 11 ते 15 तारोसन तावन तारवार बसून आमी नीट समुद्रासायेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नेओपोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपीक पावल्या ते मेसेडोनिकच्या जिल्ल्याच्या त्या मुखेल शार आसले आनी रोमकाराचो एक जमो थंय रावतालो ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी ते शहराच्या दारवोट्या भायर नदीशी गेल्या कित्याक ते मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकल्ले आमी थंय बसल्या आनी समाधीक आयिल्ले बायलां कडेन उलोवंक लागले तांचे मदें लिद्या नांवाची देवाक बुजपी एक बायल आमकां आयकताली ती तायतिरा नोंगरांतली आसली आनी थंय जांबळे रंगाचे लुगटाचो धंदो करताली पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचे काळीज उगडलें तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्ल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें हांव कोरेपणी सोम्याचेर बाबाट देवतां म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी वचूंकूच जाय
म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतोरें. देवाची ओड उपकार. पावसाचे दीस, सांजेचो वेळ. ल्हान धाकटें टिना वेदी सेवकाच्या जमातीक आयलोलें. जमात सोंपली. कोणाची आवय जाल्यार कोणाचो बापूय आयली आनी आपल्या भुरग्यांक घेवन आपआपल्या घरा परतली. त्या दिसा टिनाचे आवयक टिनाक व्हरूंक येवंक मातसो वेळ जालो. भायर गोग्यांनी पावस रोखतालो. जोगलां मारतालीं. वारें सुटलें. टिना शांत आसलें. पाद्विगारान टिनाक विचारलें, बाय, तुका हांव गाडयेन घरा पावोवं? टिनान जबाब दिलो, नाका फादर, मातशें रावता. म्हजो दाडा येतलो म्हाका व्हरूंक. भायर बरोच पावस पडटा. ते भायर काळोख. ह्या पावसान ताका येवंक त्रास जातले. जोगलां आनी गोडगोड मारता. वादोड मोड कशें वातावरण जालां. पाद्विगारान सांगलें. टिनान म्हटलें, फादर, म्हजो दाडा म्हाका व्हरूंक येतलोच. म्हाका तो हांगा एकल्याक एकसुरें कसोच सांडचो ना. आनी उलयता आसतनाच टिनाचो बापूय आयलो आनी टिनाक घेवन घरा गेलो. हे घडणेंत हे ल्हान टिनाचो भावार्थ आपल्या बापायचेर आमकां दिसून येता. कसलेय परिस्थितीन ती जावं, आपलो बापूय आपल्याक एकसुरें सांडचो ना. ह्या टिनाक बोरवोसो आनी भावार्थ आसलो. आयच्या देवाच्या उतरान आमकां आमचो भावार्थ आमचेर देवाचेर कितलो पुर्यान आसोंक जाय तें सांगता. देवाक वळखूंक सोदमादूंक भावार्थ आसप गरजेचो. देवाची नवलां विजमितां पळयल्लीं आनी अणभवल्लीं मनशां पवित्र पुस्तकाचेर जायतीं जाणां आमकां मेळटात. मार्कूचें शिवर्तमान 22:7-25. कानाचे बायलेचो भावार्थ. तिचे धुवेक देवचार पिडापीड दितालो. जेजूक पळोवून सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. अशी हुयेली मारून जेजू फाटल्यान ती धांवून येता. तिचो भावार्थ पळोवून जेजू तिचे धुवेक बरी करता. तसोच राज अधिकाराचो भावार्थ. मार्कूचें शिवर्तमान 22:5-22. मोन्नाचे तोडीर पावलोले आपले धुवेक बरी करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागता. सायबा, म्हजें भुरगें मोडचे आदींच ये. जेजू ताका म्हणटा, वच तूं, तुजी धूव जिवी आसा. ह्या जेजूचे उतरांचेर
बाबाट दवरून तो वाटेक लागता आनी खरेंच तो वाटेक आसतनाच ताची धूव बरी जाता. तशेंच 12 वर्सां रोक्तपाट जालेली बायल साबार वयजांची वखदां करता. सगलो आपलो दुडू ती करचिता, पूण तिची गोत ओदीक पास्ट जाता. तिचो बाबार्थ जेजूचेर इतलो गोट आसता, जेजूच्या वस्त्रांकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातोली म्हूण बाबार्थान सोत मानता. आनी खरेंच जेजूच्या वस्त्रांक हात लावून ती बरी जाता. आमचें कितें आसा आमकां असलो बाबार्थ? दर एका दिसा बाबार्थान आमची पावलां मारूंक आमी कितलीं फाटीं फुडें सरता तें आमकां खबर आसा. आमच्या जिवितांत सगलें बरें घडटा अशें आमच्यान दोळे धांपून म्हणोंक जायना. तशेंच आमच्या जिवितांत सगलें वायटूच येता अशेंय आमी म्हणना. पूण वायट परिस्थिती जिविताच्या दारार मारता तेन्ना मात आमी खूब भियेता आनी जीव सोडटा. आकांता वेळार कितें करचें तें आमकां समजना. ते वेळार आमी आमकां बाबार्थ नासलोल्या भाशेन वागता. आमी बाबार्थान जियोंक, जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूचें उतर आनी आयचो विशय आमकां हुस्कायता. आमचो देव पदवेदार म्हूण वळखुया. आमचो देव जाणार म्हूण जाणा जावुया. आमचो देव मोगाळ म्हूण पळोवया आनी आमची पावलां बाबार्थान फुडें मारुया. बोरवशान बोलोले मागणें कोश्टवतल्यांक पेकोवणी फावो करता. आमचे कोश्ट आमची पिडा बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारतात उलो. आमी हांगा हाजीर आसलोल्यांनी आनी सगले क्रिस्ती परचेन देव मोगाळ म्हूण बाबार्थान पळोवंक आनी ताचो मोग सगले परिस्थितीन अणभवून हो मोग एकामेकाक वांटून बापाचो आदार मागुया. सोबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारतात उलो. आमचे मागणे आनी बाबार्था वरवीं येतोले तारणेचेर आनी पातकांचेर जैत व्हरूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारतात उलो.
देवाच्या उतराक व्हड पदवी आसा. देवाचें उतर आमच्या जिवितान बदलणी, पेकोवणी आनी खुशालकाय हाडटा. देवाच्या उतराचेर पूर्णपणी बावार दवरून ते वाचूंक, नियाळूंक आनी ताचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक बापाचो आदार मागुया. सभा. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपोनान मारता उलो. जेजू, आमच्या उण्या भावार्थाक लागून तुजें आसणें आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक पावूंक नात. पूण तुजें उतर आमच्या काळजान रिगून बऱ्यो कोन्यो आमी करून आमचो बाबाट वाडोवंक, देवाक मानवलोली आमी जावंक बापाचो आदार मागुया. सभा. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपोनान मारता उलो. जेजू, आमचे सोगल्यांचे मुखामोळ पुसता. आमची सोगल्यांची दुकां तो पुसता. पूण जायती आमी उण्या भावार्थान जियेता. वयस इलाज दिता, पूण देव पेकोवणी फावो करता. आमचो बाबार्थ आसा काय जेजूचेर? आमचो बाबार्थ गोट आसल्यार जेजू लागीं मागता तें फावो जाता. सोगलीं दिबी घालुया आनी आमचो बाबार्थ गोट करून जेजून शिकयलोलें मागणें बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.